सकाळी 9:15 जो टायम आसलेलो तो थंय आमचे तोरशा ग्रामपंचायती फुडलो स्टॉप आहा त्या स्टॉपाचेर पेडण्या जावपाक उबो रावलेलो बशी. तितल्यान एक गाडी येयली, तेका पळोवन ती गाडी थांबयली आनी तेका शंकराचें देवूळ खंय आहा काय विचारलें. तेणें सांगलें उगवे आहा आनी फोंडे आहा. म्हणटकूच ते म्हणाले तूं देवाक मानता? हय म्हणालो. तेका पांयां पड म्हणालो बाबाच्या. तो ड्रायव्हरच आसलेलो तो बाबा म्हणटालो तो, आनी भगवा दिसता ड्रेस आसलो तेजो, आनी लिफ्ट सकयल नागडो आसलेलो. म्हणटकूच तेका बुको दिलो, सिंदूर असो बुको दिलो आनी तो आमचे रुद्राक्ष आनी तेजे तकलेवर हात दवरून दवरलो. तकलेर हात दवरलो आनी तेजे कडेन कॉमेस केलें, म्हणजे ती आंगठी पळयली, आंगठी दी, सरपळी दी. तेणें ती तितून काडून दिली आनी 2000 कितें काय 600 रुपया अशें आसले ते घेतले आनी फाटल्या फाटी म्हणालो वाच. तर फाटी वयता स्टार्ट मारून ती गाडी गेली. मागीर खुबश्या वखदान तेका मातशें हितून येयलें, हातून दागिने काडून दिले. मागीर तेणें तेजो एक फ्रेंड गावलो, तेच्या फाटल्यान ते गेले मालपाक. तो मेळोंक ना म्हणटकूच तेणें हांगा मोपा पोलीस स्टेशनार कंप्लेंट केली आनी मोपा सायबान तेजो स्टाफ जाता तितलो लक्ष दिवन ह्या साधू तेग्यात पावले आनी तांकां आयज अरेस्ट केले. हे खरोखरच तेंचे धन्यवाद आनी कौतुक. जे इन्सिडंट घडलो 8 तारखेक जवळ जवळ 9:15 आणि आमकां कळटुकच आमी रोखडीच थंय धांव घेतलेली. खरोखर आमचो हायवे तोरशाचो गांव आनी सबंद जे परिसर आहा तो हायवे वरसूनच 3-4 वार्डाचे मनीस हायवे वरसूनच अशे बस स्टॉपार येता आनी अशा प्रकारचो लुटालुटीचो हो प्रसंग जालो. त्याच्या उपरांत सबंद तोरशांत दहशतीचें वातावरण आसलें की अशे प्रकारे लुटालूट जावंक शकता काय. पूण खरोखर आमचो निनाद देवळकर साहेब PI आणि त्याची सगळी टीम यांच्यानी जो सबंद कार्यक्रम 3-4 दिसांत त्या नागा साधू यांचो धरून पर्दाफाश केलो आणि तांकां हांगासर हाडलेले आहा. त्याच्या वरसून खरोखर ह्या पुलीस स्टेशन बरे रितीन काम करता आणि तोरशा पंचायती कडेन हांवय मांडटलो की अशा ह्या सगळ्या स्टाफाचे आणि त्यांच्या टिमीचे पंचायती तर्फे त्यांचो सत्कार आम्ही एक पुष्पगुच्छ देऊन करचो. हे जालें वातावरणा उपरांत हांव स्वता थंय गेलो आणि सगळी विचारपूस केली आणि त्यांना विचारलें तेन्ना हे खूप भयावह वातावरण आसलें. त्यांनी विभूत मारून तेका त्या भुरग्याक आमच्या सूर्यकांत वीराक हे करलो सारको हे करून उडयल्लो. ते अशा प्रकारचे जे हे जाता ते खूपशे त्रास असता आणि आमच्या गावात ते अशा प्रकारचे पहिलेच हे प्रकरण घडले. हे प्रकरण पहिले घडले पूण 3-4 दिसांत त्याचो रिझल्ट बरो मेळ्ळो आहा आणि हे जेन्ना हो सगळो मॅसेज आमच्या परिसरात वयतलो तेन्ना आमचे सगळे लोक सुखान आसतले आणि तोरशा पंचायतीन ठिकठिकाणी अशा प्रकारचे गुन्हे हे जावचे म्हणून जवळ जवळ 15 CCTV कॅमेरे ह्याच दिसांनी 2-3 दिसांत लायल्ले आहात. हे हांव नमूद करता आणि आमच्या ह्या सगळ्या स्टाफाचे कौतुक करता. इमिजिएटली जाल्या उपरांत आमी पयली आदी प्लेस ऑफ सीन पळयलो खंय जाला तो. ताका घेवन गेले आमी कंप्लेंटाक आनी तेजे कडल्यान पयले बस स्टॉपार आमी मागीर सायडीचे CCTV चॅक केले. CCTV चॅक करून मागीर आमी जितली इन्फॉर्मेशन मेळटा ती वचून आमी हांगासर आमचे पत्रादेवी आमचो नवो आतां जे CCTV लायले त्या CCTVन आमकां परफेक्ट बरें एक पिक्चर ऑफ व्हेकल ताका कंप्लेंटाकच घेवन आमी दाखयलें आनी तेणी आयडेंटिफाय केली. ह्याच बेजाचेर आमी गाडयेक धरूं शकले आनी तेतून आमी टॅक्निकल सर्वेलन्स आमचो माधव म्हणून आसा तेणी बरें काम केलां आमचे क्रायम ब्रांचाचो. सो हे सगळें आमकां एक 2-3 दीस लागले करूना आनी मागीर आमची बाकी टीम वचून महाराष्ट्रा धुळे पुलिसांनी आमकां हेल्प केले. सो अशें आमी महाराष्ट्रा पुलीस आमचे क्रायम ब्रांच टीम आनी आमचे लोकल पुलीस स्टेशन अशें एक जॉयंट हे करून आमी तांकां धरले. वांगडा कंप्लेनराक घेवन गेल्ले तुमी? पयलीं जेन्ना आमी गाडी चॅक करपाक आयडेंटिफाय करपा आसली
ती गाडी करपाक आमी कंप्लेंटाक सर हेंच्यांनी एकूच केस आसा की आनी कितें केस बी केला तेचेर आमी आतां तेंचो एंटीसिडंट मागला आनी आमच्या गोंयान किंवा हेर हेचेर कितें जर केसीस केल्या तेची आमी इन्फॉर्मेशन मागल्या अजून येवंक ना येयल्या उपरांत मागीर आमी तांकां रिमांडाक बी ते घालतले. आता सर मोपा पोलीस स्टेशनाच्या हद्दीन जितले गुन्हे झाल्या पळय तेचे सगळे तपास लागल्या काय 100% आमचे डिटेक्शन 100%. थँक्यू सर. थँक्यू